सांगेर विमानतळ वाठारांतलो हो बोवाळ मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि राणा खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दीक बाजाबाची जाली। विशय कितें ते स्वता मंत्री सांगता। हांणी आपलो श्रमदानान ग्राउंड करपा खातीर म्हणून प्रारंभ केल्लो। ताणें 2 मशीन हाडली आनी ट्रक हाडून शेजाराक तांच्या 50 मिटरांचेर एक मायनिंग रिजेक्शन पडून आशिल्लें आनी ते रिजेक्शनाची माती हाडून ते श्रमदानान सादारण 100 लोक तो ग्राउंड करपाक लागले। म्हणून म्हाका हें आयलो की हांगा फॉरेस्टरान येवन आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे गार्ड्स फॉरेस्टर कोण आयल्या आनी ताणें आपयलें म्हणून हांव गेलो सायटीचेर गेलो तेन्ना पळयलें ते काम बंद उडयलें आनी विचारपाक लागलो ऑफेन्स रजिस्टर करता। 2010-11 भुरगे खेळटाले अजून पर्यंत ही पोल आसा, व्हॉलीबॉलाचे पोल आसात, फुटबॉलाचे पोल आसात। ही फॉरेस्टाची जागा त्या वेळाचेर ही फॉरेस्टान म्हाका दिसता की कोणी पळयलें ना आनी इल्लिगली थंय आपले रिजेक्शन हाडून जायते मायन ओनरांनी उडयलें। तांची हें आसा की तुमकां तें लागना की कोणी डंप केल्लें कितें जाल्लें हें तुमी इल्लिगल करतात। ताणें तें काम बंद केलें, ऑफेन्स मेजर घाल म्हणलें, ताणें व्हिडिओज काडले आनी ते आतां व्हिडिओज सर्क्युलेट करतात। सो आमी म्हणलें की म्हजो सपोर्ट आसा गांवच्या लोकांक तो ग्राउंड करपा खातीर ऑफेन्स जाता जर जाय जाल्यार म्हजेरूय करात, कारण तांकां तांचे बरोबर हांव आसा। मजगती खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्दतीचेरूय बोट दवरला। लोक सांगपाक लागले की ह्या भागांतल्यान खूब खैरी आसात। 2 फावटी खैरीच्या जे तस्करी जाताली त्या लोकांक धरून हांणी फॉरेस्टा कडेन दिले। फॉरेस्टान तांचो पंचनाम केलो आनी तांकां सोडून दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।